नमस्कार. तुम्ही ऐकतात गोवा 365 ची कोकणी खबरो आणि उर्वशी नाईक. कॅटमान वजाका डे ट्रिप ड्रगूय म्हणतात ते बऱ्याच प्रमाणात धरले उपरांत आता गोयात सर्रास घुळी वखदांचो व्यवहार चला ते उक्ताडार आयला. जे फॅक्टरीत घुळी वखदां तयार करतात ती फॅक्टरी भाजपाच्या एका फुडाऱ्याची. प्रसार माध्यमां सांगतात मंगळारा मुंबई DRIन ताका प्रश्न विचारिल्ले म्हूण, पूण तो म्हणटा आपूण कांयच नकळो आनी आपली फॅक्टरी 70,000 रुपया खातीर लिजाक दिल्या अशेंय सांगता. राज्यात कॅटामायनासारखी घुळी वखदां तयार करतले म्हूण सगळ्यांकूच म्हायती आशिल्ली, मात राजकारणी आनी पुलिशेन तें केन्नाच मान्य केलें ना. आतां मेरेन जाल्ले चवकशे प्रमाण महाराष्ट्रांतल्या नवी पनवेल वाठारांत ह्या गँगाचो अड्डो आसलो आनी राहुल शेडगे तांचो मास्टरमाइंड आशिल्लो अशें मिडिया सांगता. गोंयांतूय जायत्या पर्यटकांकडेन कॅटामायन सांपडिल्लो आनी तांकां अटकूय केल्ली. तयार जाल्ल्या ड्रग्सांची कॅनडा, आफ्रिका आनी बँकॉकांत लेगीत तस्करी करताले. 300 किलो पासून ड्रग्स मेळप गोंया इज अ शेम. ह्या सरकारा लॉज DRA येवन रेड मारता आनी कॅटामायन ड्रग्स मेवता 300 किलो. ह्या सरकारान आनी खुंयचे तोंडान जबाब दिवपा लोकांक. गोंयचे पुलीसूय आहा. गोंय म्हणटा ते एक हब जाला ड्रग्साचें. गोंय म्हणटा हब जाला आनी हब हे पॉलिटिशियन आहाय, निवडून येयलो आमदार आहाय, मंत्री आहाय, तेंचे मतदारसंघात जाता जाल्यार म्हाका दिसता हेंचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी कसली आनी उरल्या. आपल्या मतदारसंघान कितें जाता तें तांकां खबर ना जाल्यार तुमी कसले आमदार, तुमकां लोकांक निवडून कितें हाडले. दॅट मिन्स तुमी जाणा तुमच्या मतदारसंघात असलो धन चलता, असले काडे धन चलता. तुमी थोडी असो दोड्या पान बांदून दसलो आहा कित्याक तुजे डे टू डे तुमचें पट भरता. तेन्ना मिकीचेर एक कारवाई सोपयल्ली, चॅरमॅन केलो ड्रग्स नेक्शन कमिटीचो. तेन्ना रिपोर्ट दिलो. आयज पासून त्या रिपोर्टाचेर तितूंतले 2 जाण BJPचे आमदारीन सायन मारूना. पूण ह्या प्रस्नाचेर जाप दितना मुख्यमंत्री थोडेच उलयलो. वयल्यान DRIन घातिल्ले धाडीची म्हायती पत्रकारांनी हाडची अशें तो म्हणटा. You can ask DRI because we have no information on it. We have no information on it. DRI has powers to take action. They have accordingly taken action. I think they are releasing press briefs every day. No. The raid is entirely conducted by DRI, and mainly so because it is, as you are aware, it has number of states involved. So I can't comment on things which are not in my jurisdiction. I can't comment on issues which are not in my jurisdiction. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार आनी परवरीच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. कोयराचो प्रस्न सुटावो करूंक नाशिल्ल्यान काणकोणांत सुरू आशिल्ले उपोशण आनीकूय 2 दीस चलतले. पालिकेन हाचेर उपाय काडल्यार बरे, नाजाल्यार आमरण उपोशण करतले अशी शिटकावणी जागृत काणकोणकार संघटनेन दिल्या. जागृत काणकोणकार संघटनेचे वांगडी पालिकेचे भायर उपोशणाक बसल्यात. अधिकारी तांकां पुराय सहकार्य करपाचे उतर दितात, मात संघटनेचे वांगडी फाटीं सरपाक तयार नात. सगळे सोल्युशन टेंडर फ्लोट करून शेड घालून तो ट्रीटमेंट प्लांट आसा तो आयिल्लो आसा, सगळे तेणी सांगले आसा. लोकांक खंय तरी अजून विश्वास ना की तेंचे म्हणणे अशें आहा की काणकोणांतले जे प्रश्न आसात ते सिरियसली कोण घेवप जायना आनी जे प्रश्न कशे उरता. हांगा येवचे पयलीं आमी आमचे कन्सर्न आमदार हे भागाचे आमी इजदोरा कडेन सुद्दां डिस्कस केल्ले आनी इजदोरान सुद्दां हे कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन मांडलेले आसा, रिटर्न दिल्ले आसा. कन्सर्न मिनिस्टरान ते DMA पावयला, DMAन ते CO पावयल्ले आसा. आमदारांनी आपले परीन प्रयत्न केल्ले आसा, पूण आतां प्रॉब्लेम तो क्रिएट जाल्लो आसा. भाजपाच्या वावुरप्यांची बसका मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सचिवालयात घेतिल्ली ताचो काँग्रेस पक्षान निषेध केला. ताचे कडल्या हुद्द्यांचो ताणें गैरवापर केला अशें ते म्हणटात. सचिवालयाचो मान राखप मुख्यमंत्र्याची लागणूक अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. आयतारा मुख्यमंत्री सचिवालयांत आपल्या वावुरप्यांक मेळिल्लो अशें काँग्रेस म्हणटा. हाचे आदीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शान दाबोळे विमानतळार पक्षाच्या वावुरप्यांची बसका घेतिल्ली अशें तांचें म्हणणें. सेक्रेटरिएटान जी आमची गोंयची विधानसभा आसा त्या विधानसभेन BJPच्या वर्करांची मिटींग घेतली. काँग्रेस पार्टी ह्या मिटिंगेचेर आक्षेप घेता की BJPची मिटींग
ही आयज गोंयच्या विधानसभेच्या संकुलान जावपाक लागल्या. आमी सीएमा कडसून जाणून घेवंक सोदतात की बीजेपीक विधानसभेच्या संकुलान तुमी जागो दिला काय. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार एक म्हालगडो राजकारणी आनी ताणें जापसालदारकेन वागपाक जाय अशें काँग्रेसीचें मत. हो सत्तेचो गैरवापर जावन आसा. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हे एक जाणकार जावन आसात, सिनियर जावन आसात, गोंयचे मुखेलमंत्री जावन आसात. बीजेपीचे आसत ते, पण गोंयचे मुखेलमंत्री आसा आनी तेंच्यांनी जबाबदारेन आपणाचें काम करपाक जाय. ते खंय तरी चुकलेले आसा आनी आमी तेंची चूक दाखोवन दिवपाक हांगा तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा. विधानसभा ही पवित्र जावन आसा, एक पवित्र जागो गोंयकारांचो. जे गोंयकार आमदारांक निवडून दिता त्या आमदारांक थंयसर अधिकार, पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक थंय अधिकार आसूंक जायना अशें आमचें प्रामाणीक मत आसा. तो पवित्र जागो आनी त्या पवित्र जागेची पवित्रताय हें राखपाचें काम त्या सरकारचें जावन आसा. आनी सरकारचो जो हेड आसा तोच ह्यो रुली सगळ्यो मोडून उडयता. खात्यांतल्या कामांच्यो फायली मुख्यमंत्री इमेलांतल्यान फुडें धुकलतालो तें काँग्रेस पक्षाक मान्य ना अशें अमरनाथ म्हणटा. आजुनूय आमकां दुबाव आसा, आजुनूय दुबाव आसा. कित्याक ते शक्यच ना इतके हे जावपाक. इमेलां जर जाल्लें जाल्यार एक तरी खंयचो तरी प्रश्न सुटावो जावपाचो. कितें तरी तेच्या मदीं एक डिसिजन सीएमाचें येवपाचें. कांयच डिसिजन येवंक ना, एकूय मिटींग जावंक ना, कसलोच खुलासो सीएमाच्या ऑफिसांतसून जावंक ना. पण आमकां दुबाव आसा. ते बेश्टे लोकांक फटोवपाक ते परत एकदां सांगता की आपुणूच ईमेल वाचतालो, आपुणूय ईमेल करतालो. पूण ईमेलांतसून निमणें कितें साध्य जालें? ते ईमेल ताका पावताले, थंयसून ईमेल हांगा येताले, पण कितें गोंयकारांक कितें मेळ्ळें? त्या ईमेलांतसून गोंयकारांचो एकूय प्रश्न सॉल्व जावंक ना. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. घेवया एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्कोचे पुलीस आउटपोस्ट गळटा, ताका लागून पुलिसांक सोत्र्यो घेवन काम करचें पडटा. कांय म्हयन्या पयलीं बाळणा आउटपोस्टाचेर झाड पडिल्लें, तेन्ना आउटपोस्टाचें छप्पर मोडिल्लें. तेन्ना सावन ऑफिसांत वचत थंय उदक गळत आसा आनी पुलिसांकय त्या उदकांतच काम करचें पडटा. To the notice of the Assistant Engineer of PWD, Nagarchi, about leakage at Vasco Police Station, so also at Baina. And we expect the PWD to do it at the earliest. Vasco Police Station आसा न्ही, Vasco Police Station already estimate submitted and tender also 2 times for tender nobody quoted. So again third time also we are tendering on survey. If anybody quotes, now we will give that work to them. And Baina outpost? In Baina outpost now we will make the inspection. For so far from police station there is no engineer has come. Now we will inspect the police Baina outpost. Then accordingly we prepare the estimate and submit for the approval. So कितना टाइम लगता है? It will take within 15 days. Within 15 days we will prepare the estimate. सरकारी जमनीवयली सायलाची 3 झाडां मारून चोरया व्हरपाचो प्रकार माकाजन कुट्टरे घडला. एका अनवळखी मनशान चोरया मारिल्ली ही झाडां बरी कातरून बितरून रिक्षान घालून व्हेली. राना खात्याचो अधिकारी सांगता त्या प्रमाण सोमारा सांजच्या वेळार एक अनवळखी मनशान बेकायदेशीरपणान ही झाडां मारली. ताका लागून पुलिशेंत कागाळी अनवळखी मनशा आड केल्या अशें कुडतरेचो सरपंच रुपेश नायक सांगता. काल 3 वरांचेर लोक हांगा क्लीन करपा आयिल्ले आनीक जेन्ना ते क्लीन करपा आयले तेन्ना तेंकी चाल जाल्यार आमी हांगा जागो डेमार्केट करता म्हणून सांगलें तेणी लोकलांक. आनीक सकयल एक पुलिसाली जीप आशिल्ली म्हूण तेणी लोकलांक सांगलें आनी तेणी इन्फॉर्म केलें. आनीक ताका लागून आमी आतां पळोवपा आयले जाल्यार हें सगळें माल तें हांगा मेळ्ळां. कितले सायल? साम मोठे आहा ते 3 सायल मारल्यात आनी एक घोटींग ती सायडी. आनी बरे बरे कुडके आहा ते तेणी रातयांक तेणी येल्यात आनी जे मोठे आहा ते वेटान जायना ते तेणी दवरल्यात, कातून दवरल्यात. घडी ते केन्ना व्हरपा सोदताले ते खबर ना. तुका दिसता हें लायसन्स नासलो? हो हे लायसन्स नाशिल्लें. कितें जालां गव्हर्मेंटा जाल्यार लायसन्स आसलें जाल्यार ते संडे येवपा नाशिल्ले आनी फॉरेस्टाकय खबर ना लायसन्स जाल्यार ते फॉरेस्ट
आतां आमकां आमी इन्फॉर्म केलें तेन्ना फॉरेस्ट सांगता आशिल्लें लायसन्स आहा म्हणून. ही प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाची. हांगा लेप्रोसी हॉस्पिटल आशिल्लें तें आतां बंद पडलां. चोवपाक गेले जाल्यार एक इनोवा आहा आनी एक पुलिसां गाडी आहा आनी एक एक्टिवा घेवन दोग जामून मान आयले कातर बी अशें. मागीर तो आवाज मातशें बंद जालो आनी पुलिसां गाडी आनी ते दिसांनी ते काम क्लियर करताले अशें करून झाड रस्तो करताले. म्हाका दिसलें कितें रस्तो करताय. मागीर रातची आमी चोवपाक येयले थिंग चोयल्यार एक पुलिसां गाडी आहा आनी 2 रिक्षा आहा आनी एक गाडी आहा ती मातशी मुखार दवरलेली. मागीर रिक्षा म्हणल्यार म्हाका मातशें डावट गेलो कितें खंय आहा म्हणून. मागीर ते 5 ते गोवा पळयलें. मागीर तो येयलो आनी त्या पुलिसाक उलयलो. तो म्हणलो आमी ती कातोलां क्लियर केलें तें वताय तेका लागून हाडलो. मागीर सकाळीं चोयल्यार अशें आमी येयले आमी गोरवां बी आहाय ती चोवपाक येयले. चोवपाक गेलें कातोलो आहा. मागीर सरपंचा बी आपयलो मागीर येयले सगळे. कुडतरेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. लोकांच्यो मुळाव्यो गरजो म्हळ्यार उदक, लायट आनी हेर. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लोकांच्या ह्या गरजांचेर भर दितले अशें तांणी सोमारा सांगलें. 30 जुलयाक ते स्मार्ट कार्डाचें लोकार्पण करतले. ह्या कार्डाक लागून वेवसायिकांक तसोच लोकांकूय फायदो जातलो अशें तांणी सांगलें. पळोवया पुराय बातमी. शारांतलो येरादारीचो प्रस्न सोडोवपाक ते यत्न करतात अशें GSIDC अध्यक्ष आनी IPCDLाचो संचालक सिद्धार्थ कुंकळकार म्हणटा. हाचे खातीर ते पावर बायक्स हाडटले आनी सायकल स्टेशनां तयार करतले अशें ताणें सांगलें. लोकांच्यो गरजो ज्यो आसा त्याच गरजा प्रमाणे स्मार्ट सिटीची वाटचाल चालू आसा. मूलभूत गरजो म्हणजे एक उदक, लायट, सिवरेज आनी सुरक्षितता हे सगळे ध्यानान दवरून स्मार्ट सिटीची वाटचाल चालू आसा. खुबशे प्रोजेक्ट चालू आसा आनी खुबशे प्रोजेक्ट कंप्लीटूय जाल्या. पूण आमी जे लॉन्च करता सिटी कार्ड जाचें लॉन्चिंग 30 जुनाक आसतलें तातूंत कसलोच कार्ड कसलोच चार्जीस नासतले. 30 जून न्ही 30 जुलयाक लॉन्च करता. तातूंत कसलोच चार्ज नासतलो आनी एक सोयिस्कर रित्या पेमेंट करपाचें तें एक माध्यम जातलें. आनी फक्त ट्रेडींग हाका न्ही पूण गव्हर्मेंटाचे बाकीचे लायटीचे पेमेंट आसूं नाजाल्यार उदकाचें आसूं, टेलिफोन आसूं, अशें विविध जे पळय गव्हर्मेंटाचे पेमेंट आसता तेय हे कार्डाचे मार्फत करपाक जातले. तातूंत एक शहराची ट्रान्सपोर्टेशनाची समस्या ही बरे तरेन सुटावो जावची आनी शॉर्ट डिस्टन्सीस जे शहरांत जेन्ना आमी भोंवता ताका लागून थोडे सोयिस्कर जावचें म्हणून पावर बायक्स म्हणजे सायकलूच पूण ताका थोडोसो एक पावर मोटर आशिल्ली सोय आशिल्ली असल्यो बायसिकल्स हाजी जवळ जवळ 20 ते 22 स्टेशनां पणजे शहरान तयार करून आनी हाजे फुडें लोकांचे गरजो वळखून ताका एक्सटेंड करून एक पब्लीक बायसिकल्स शेअरिंग सिस्टम ताजे टेंडरी म्हाका दिसता फाल्यां आयज रिलीज करता. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कांपालार आशिल्ले सांतिनेज व्हाळान आजून घाणी मारतात. सरकार मात व्हाळाचेर पूल बांदतात. मंगळारा मुख्यमंत्र्यान सांतिनिजांतल्या नव्या पुलाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार मुख्यमंत्री मात बऱ्या मुडात दिसलो. पायाचेर चाबणारी मूय चडल्या पायाचेर चाबणारी मूय चडलेली मात मुख्यमंत्र्यान भाशण दिवपाक न्हयकार दिलो. ते ताणें दीपक पावसकार आनी सिद्धार्थ कुंकळकाराचेर सोंपयल्लें. जवळ 70% शाळेचें रिपेरिंगाचें काम जालां आनी 30% गोंयच्यो ज्यो गोवा प्रायमरी शाळा आसात त्यो रिपेर जावपाच्यो आसा आनी त्यो फुडल्या 1 वर्स भितर आमी कंप्लीट करतले. थोड्यो शाळो 1-2 कडेन ग्रामीण भागाक गळटा ते आमी रोखडेच. आनी तशेंच पंचायत ही जी गोंयांत 50 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून ही पंचायत बांदपाचें काम GSIDC दिल्लें आसा दीनदयाळ योजनेचें. आनी खरेंच आयज सगळ्यो पंचायती जवळ जवळ कंप्लीट जावपाक आयले. जेंचे लँड ओनरशीप आसा जेंचे कडेन TCPचो क्लियरन्स आसा अश्यो पंचायती सगळ्यो कंप्लीट जाल्या. आनी आयज हे पळय नॅशनल हायवेचें काम इतलें स्पिडीन जालां आनी हो पुलाची खरीच आयज गरज आसली. थोडी पयलीं कोण म्हणटाले अरे हो तिसरो पूल कित्याक जाय पूण नॅशनल हायवेचें इतलें स्पिडीन काम आसा. आयज हे नॅशनल हायवेचेर फुडें वर्स भितर हें काम कंप्लीट जातलें तेन्ना आमकां गोंयांत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चालू जावन नॅशनल ट्रान्सपोर्टाक
हे जे नॅशनल हायवे आसा बऱ्याक पडटले. We wanted सांतिनेज क्रीक टू बी अ नेविगेबल चॅनल आनी हांगा कर्व ब्रिज करपाचो आमी ठरयलो. थोडेशें सॉयल इन्वेस्टिगेशन करतना हांगा वेगळेच जमनीचे पोना स्तर मेळ्ळो आनी ताका लागून टॅक्निकल डिफिकल्टी आयिल्ल्यान थोडेशे फावंडेशनाक डिले जालो. पूण आयज हो एक बरो पूल सांतिनेज क्रिकाचेर जाता. ऑलमोस्ट 2.22 crores खर्चून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांणी हो पूल बांदला. मुनाच्यान ऑब्स्ट्रक्शन गेलें. मुनाकच्यान जे ऑब्स्ट्रक्शन पयलीं आशिल्लें तें सगळें काडलें आनी एक ओपन चॅनल केला. इनफॅक्ट आमचो हाचे फुडें प्लॅन आसा की बाकीचे जे ब्रीज आसा म्हणजे आमचो टॉकार सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन आसूं, त्यानंतर फोर्ड शोरुमा कडेन आसूं आनी ताजे फुडलो फोर्ड शोरुमाच्या सायडींतलो तो तिसरो ब्रीज आसूं, सगळे ब्रीज हे जवळ जवळ डिलेपिडेटेड कंडिशनान आसा आनी ते नव्या ब्रिजांनी रिप्लेस करपाचे. पणजेच्यान आमचो खबराकार विराज कामत. CRZचो मसुदो फाटीं घेवचो म्हूण गोंयचो आवाज संघटनेन सोमारा दिसा गेजमाचे वांगडी सचीव रवी झाक निवेदन दिलें. तुमची मागणी आपूण वरिश्ठा कडेन पावयता अशें उतर रवी झान तांकां दिलां. हो मसुदो फायनल करचे पयलीं दर्यादेग वाठारांत रावपी लोकांचेर हाचो कितें परिणाम जातलो ताचो खोलायेन अभ्यास करचो अशी मागणी आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केल्या. आयज मेंबर सेक्रेटरीन सांगला की तुमची ऑब्जेक्शन पळय आसा आमी MOFाक धाडटले. वी हॅव आस्क्ड हिम ऑल्सो दॅट एवरी पंचायत have not given us notice or not given us soft copy or hard copy of the new CRZ notification. पूण आयज सरकार तोच 500 मिटराचो CRZ 50 मिटरान करूंक सोदता. म्हणल्यार कितें हेजेर कित्याक दाखयता गव्हर्मेंट की गव्हर्मेंटानूच वायलेशन केलां. आरे हो CRZ कित्याक लागून येयलो? हो 500 मिटर आसूंक जाय, तो वाडूंक जाय आशिल्लो. म्हूण गव्हर्मेंट टुडे इज बिकम अ डिफॉल्टर ऑफ एनवायरमेंट. आमी तेका सांगला की हो गव्हर्मेंटान हो जो CRZ नोटिफिकेशन आहा तो भायर मारचो म्हूण सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कळोवपा जाय. नंबर 1. आनी न्यू सारको CRZ कायदो काडटा ते लोकांक सगळ्यांक कन्सल्ट करून सारके सायंटिफीक डेटा सगळो कलेक्ट करून स्टडीज जावपा जाय. बाबा आमच्या लोकांचें कितें जालां हें CRZा लागून हें सगळें स्टडी करून मागीर न्यू कायदो आमी लोक सगळे मेळोन लोकांक एकट्याक घेवन तुमी काडूंक जाय. आमी ताका हेंय विचारलें. ह्याच डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट तोच मनीस मिस्टर शाह तेणी एक सर्क्युलर काडलेलो की सगळे हे जे आसा ते सगळे डिपार्टमेंटान हे CRZ कायद्याचेर आपले कितें कमेंट्स आसा ते दिवचे, आपल्याचे कितें म्हणणें आहा ते दिवचे. प्लस पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी सगळ्याक कन्सल्ट करून तेंचेय ताका कमेंट्स जाय आसले. पूण आयज आमी ताका सांगलां की खंयचे पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीन हें दिवंक ना, ते तेंचे कडेन हें CRZ नोटिफिकेशन पावूंक ना. सो आमी ताका आनी एक डिमांड केला की ह्या 40-50 वर्सांनी गोंयांत आमचे गांवांनी कोस्टल गांव न्हंयेदेगेर गांवां तेंचेर CRZचो कितें इफेक्ट जालो, आमचे लोक कितें जे भाशेन रावताले आयज तेंचें कितें जालां, तेंचें सिच्युएशन कितें जालां हेजेर तुमचे कडेन स्टडी कांयच ना, तुमचे कडेन डेटा कांय ना. As far as the CRZ is concern is लोकांक तेगे मातशें कन्सर्न आहा. कित्याक उदो बदता आतां आनी तितलें उदो वयर येवपा लागला. There is a rise in water level. So all these issues लोकांक लागताय. I feel the government should cause it. बेश्टें कितें करूं जायना, केलें जाल्यार म्हारग पडटलें आमकां. आनी आमच्यांनी डिसायड करपा जायना आमगे भुरग्यांक कितें बरें तें. We are taking a stand as far as the party is concerned also. I have discussed it in the party forum. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. दर एकल्यान दिसाचो थोडो वेळ तरी योगा करपाक जाय अशें आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक म्हणटा. राज्यांत 21 तारखेर आंतरराष्ट्रीय योगा मेगा परिशद जातली. ह्या निमतान राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मळार योगाच्या क्षेत्रात योगदान दिल्ल्या 4 जाणांचो प्रधानमंत्री पुरस्कार दिवन भोवमान करतले. मंगळारा पणजेत रॅली आयोजीत केल्ली त्या वेळार मंत्री उलयतालो. पळोवया पुराय बातमी. नागरीक आनी खास करून विद्यार्थ्यां मदीं योगा बाबतीत जागृताय करपाक मंगळारा पणजे ही रॅली आयोजीत केल्ली. योगाथन 2018 ही रॅली भलायकी संचालनालया कडल्यान सुरू जाल्ली. शिरोडेच्या गोमंत आयुर्वेदीक महाविद्यालय आनी संशोधन केंद्रान ही रॅली आयोजीत केल्ली. आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान अदीक म्हायती दिली. ज्या ठिकाणी स्कूल्स आसात किंवा कॉलेजीस आसात थंय सगळ्यां कडेन हो योगाचो कार्यक्रम प्रत्येक संस्थेन घेवचो अशे तरेचे डायरेक्शन सगळे कडेन गेलां. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की ह्या वर्साचो आंतरराष्ट्रीय योगा डे हो बरो सक्सेसफूल जातलो. आनी भारतान आमच्या देशान ज्या संस्थांनी किंवा व्यक्तीन योगा खातीर खूब योगदान दिल्लें आसा, योगा फुडें व्हरपाक ताणी मदत केल्ली आसा, अशांका 2 अवॉर्ड्स अशें दितले. आनी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर भारताच्या भायर राज्यांनी देशांनी जे काही काम केलां योगा खातीर
तांकां 2 अवॉर्ड अशी 4 अवॉर्ड ह्यावेळी आमी ती कमिटी कोणाक त्या सिलेक्शन कमिटी जाल्ली आसा त्या सिलेक्शन कमिटीचो रिपोर्ट आयल्या नंतर 21 आंतरराष्ट्रीय योगा डेचे दिसा त्या दिसा आमी हे अवॉर्ड तांकां दितले. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.